ल्हान भुरग्यांक आवयच्या पालव्याक धरून चलता आनी तो आवयचो पालो भुरग्याक भारीच गरजेचो. कित्याक भुरगें भिजलें जाल्यार आवय त्याच पालवांत माथ्यार बसता आनी भुरग्याक तो आवयचो पालो सदांच गरजेचो. कालय हाताक मेळ्ळें जालें आवयचो पालो विकती मेळटा आनी तो पालो रक्षण दिवचो, भद्रते दिवचो संकेत. प्रत्येक जावन पयलींच्या काळार गाद्या मेरान चलोवण्याची वाट, ह्या गुड्यांतल्यान चलोवण्याची वाट आनी त्या वेळार आवय मुखार येता आसतना धाकटें भुरगें आसा जाल्यार धाकटो शेतको आसा जाल्यार आवयच्या पालव्याक धरून येता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावां भयणीनो, कार्मेल मायाच्या मांतांत वाडया अखंड भरवशांत. Clothed in Carmel's mantle, rooted in home. ओ ध्येय आयचें देवाचें उतर नियाळटा आसतना आमकां आधाराचो जाता. कार्मेल मायेचो मांत म्हणटा आसतना त्या शब्दाचो अर्थ इल्लेशें चिंतून पळयल्यार बरें. कोंकणींत मांत म्हणटा थोडे फावटी सवाल उदय पुरो मांत म्हळ्यार कितें. इंग्लिशांत मॅन्टल, पोर्तुगेज भाशेंत मांतो, लाते भाशेंत मांतेल्लुमी म्हणटात, आमिक्तूस म्हणटात. म्हणजे नेसनाच्या वयर पांगोरचो शेलो आनी नेसना वयर पांगोरचो हो शेलो गरजेचो, राखण दिवचो आनी ताका एक उद्देश आसा. कार्मेल मायेच्या मांतांत वाडचें जियेवचें म्हणून समजाचें जाल्यार भविश्या आमी ल्हान भुरग्यान आवयच्या कापडाच्या पालव्याक धरचें समजल्यार बरें. सुमार 40-50 वर्सां आदीं आमी गेल्यार ल्हान भुरगें आवयच्या पालव्याक धरून चलता आनी तो आवयचो पालो भुरग्याक भारीच गरजेचो. कित्याक भुरगें भिजलें जाल्यार आवय त्याच पालवांत माथ्यार बसता आनी भुरग्याक तो आवयचो पालो सदांच गरजेचो. कालय हाताक मेळ्ळें जालें आवयचो पालो विकती मेळटा आनी तो पालो रक्षण दिवचो, भद्रते दिवचो संकेत. प्रत्येक जावन पयलींच्या काळार गाद्या मेरान चलोवण्याची वाट, ह्या गुड्यांतल्यान चलोवण्याची वाट आनी त्या वेळार आवय मुखार येता आसतना धाकटें भुरगें आसा जाल्यार धाकटो शेतको आसा जाल्यार आवयच्या पालव्याक धरून येता आनी मोदेन त्या कडेन आवयन इल्लें जोर करूंक आसा, पालो सोड रे, विगी चलोवंक जायना गी तुका म्हणून. ते एका मिनटाक मात्र आनी एका घडये परतून पालो धरचेच. पूण बापूय आसा जाल्यार सारकें चलोवंक जाता. ही सगळी आमकां कळीत अशी गजाल. कित्याक म्हळ्यार थंयसर भोगनाचें चिंतप आसा. रक्षण, भद्रती आनी थंयसर आसचें तें धैर्य म्हणलें चिंतप, विश्वास म्हणलें चिंतप बळवंत आनी असलेच चिंतप आमी आमचे सर्गीचे आवयक आंवपार मोरयेक लागू करयेत. ह्या संवसारांत आमी यात्रीक कशें पयन करता आसतना भाग्यवंत आंवपार मोरी आमच्या हाताक धरून चलयता, या आमकां चलोवंक आधार दिता. ताच्या चड जावन तिच्या हाताक धरून आमी चलता आनी तोच जावन आसा गुर्त कार्मेल मायेचो मांत. देखूनच बेंतीन बायलो एक गुर्त जावन आमी घालता आनी कार्मेल माय जेजूची माता आमकां रक्षण कशें, धैर्य कशें आमी समजून घेता. देखून यात्रीक जावन आसच्या आमकां भावार्थ तसो दोंगर सोडच्याक आंवपार मोरी आधार दिता. देखून भाग्यवंत आंवपार मोरयेच्या मांताक धरून भावार्थ तसो दोंगर आमी चडटा. देखून ह्या भावार्थाच्या दोंगरा विशयांत आमी इल्लें नियाळया. पयल्या वचपांत कार्मेल दोंगरा विशयांत आमी आयकलें.
रायांच्या पहिल्या पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत एलिया प्रवादीन त्या कार्मेल दोंगरार करची ती घडीता आमी वाचता. 2 घडीतां आसात. पयले घडीत त्याच कार्मेल दोंगरार एलिया प्रवादीन हेर बाल प्रवादींक सांगात हाडिल्लें घडीत. तें आमकां बरेंच कळीत आसा. 450 बाल प्रवादी आनी तांचे मुखार एकलोच एलिया प्रवादी. आनी तांकां सांगात हाडिल्ल्या वेळार ताणें तांचे मुखार एक पंत आव्हान दवरलें, चॅलेंज दवरलें. कोण खरो देव म्हणून आतां रुजू करया. आनी थंयसर बली भेटोवंक ताणें सगळे प्रयत्न केले. आनी बाल प्रवाद्यांनी अर्दो दीस भोब गेली जाल्यार देवाचें दर्शन तांकां मेळ्ळें ना. पूण एलिया थोडोसो वेळ मागणें करता आनी उजो सर्गीत जावन येता, बली भस्म जाता. तें एक घडी जाल्यार तें घडी जाल्या उपरांत आनी एक घडीत थंयसर सुविवर येयला. आनी आहाब रायाक तो एलिया प्रवादी सांगता, पळय देवाचें दर्शन हांगासर ह्या दोंगरार जालां जाल्यार तोच देव आनी एक खुणा करता. आनी 3.5 वर्सां येना तुलो पावस आतां येवंक सुरू जातलो आनी सुकी धाड नांपयस जातली. आनी एलिया प्रवादी त्याच कार्मेल दोंगरार एका माट्यांत मागणें करता. आनी उपरांत पावस आयलो, सुकी धाड पयस गेली. हो जावन आसा सर्वेस्पराचो दोंगर, सर्वेस्पराचें 1000 पोंडाचो दोंगर. आनी एलिया प्रवादी थंयसर सर्वेस्पराचें 1000 पोंड भोगता. आनी लोकी सर्वेस्पराचें 1000 पोंड भोगता. भावार्थ तसो दोंगर तो. तर आनी एक दोंगरा कुशीन आमी वचुया. कार्मेल दोंगरांतावन सुमार 150 किलोमीटर पयस आसो आनी एक दोंगर, जेरुसलेमांतलो काल्वार दोंगर. आनी थंयसर घडिल्लें घडी ती आमकां बरेंच कळीत आसा. जुवांव ताचे सुवार्थेंत 19व्या अध्यायान ताचे विशयांत उलयता. काल्वार दोंगरार जेजून खुर्सार प्राण केलो. पूण प्राण करच्या पयलें घडिल्लें तें घडीत जेजू आपले आवयक आपल्या शिसाची आवय करून दिता आनी आपल्या शिसाक मोरयेचो पूत करून दिता. आनी हो जावन आसा आनी एक दोंगर, भावार्थ तसो दोंगर. आनी ह्या दोंगराक आंकवार मोरी सडली. भावार्थ आपल्या काळजांत जिवाळ दवरून आनी त्याच देवाचेर विश्वास दवरून भरवोस दवरून आंकवार मोरी तो काल्वारीचो दोंगर सडिल्ली. आनी परत आमी कार्मेल दोंगराक फाटीं जावं जाल्यार जेजूच्या खुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा उपरांत त्या कार्मेल दोंगराचेर जावची ती घडितां सडीत मापान आनी विशेश रितीन घडटात तें आमकां चरित्र सांगता. प्रत्येक जावन एलिया प्रवादीचे पाटलावदार थंयसर आसले म्हणून संप्रदाय सांगता. तर उपरांत त्याच एलिया प्रवादीन वस्ती केल्या त्या माट्यांत आनी सुवात्यांनी क्रिस्तांव पाटलावदार क्रिस्ताचे शीस थंयसर वेतात आनी तो सुभावार्थ त्या त्रिएक देवाती आसलो तो घट करतात. आनी तांकां तो वळ भाग्यवंत आंकवार मोरी काल्वारीचो दोंगर भावार्थान सडलेली ती बोळ दिता, सकत दिता. आनी ते सर्व तेच भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या मांताक धरून भावार्थांत फुडें वेतात. आनी अशें ते कार्मेलीत माटवासी भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या मांताक धरून सांदीपणाचो दोंगर सडटात. तर आमी भावार्थी भरवशान भावार्थ असो दोंगर सडटा. खंयचो तो दोंगर? ती एक सुवात घे. आयची मागणी आमी पळयलें जाल्यार तो दोंगर सुवात न्हय बगार एक व्यक्ती म्हूण आमी समजाता. सुरवेर आमी जमत प्रार्थना मागलें हे मिसाचे सुरवेर. आनी ह्या जमत प्रार्थनांत आमी मागलें भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या मागण्या मुखांत्र तूं जो पवित्र दोंगर जावन आसच्या क्रिस्त आमच्या सोमया थंय आमकां व्हरून पावय. देखून
तो दोंगर एक सुवात न्हय, बगार एक व्यक्ती, आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी भाग्यवंत आंवकार मोरयेच्या माथ्याक धरून आमी त्या दोंगरा सरशीन वचूंक आसा, आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. देखून भावार्थान तो दोंगर आमी सोडूंक आसा. अशें म्हणटास क्रिस्त म्हणल्या दोंगराक चडच्याक भाग्यवंत आंवकार मोरी आमकां वाट कशी जाता. देखून तिच्या माथ्याक धरून, तिच्या हाताक धरून तो भावार्थ तसो दोंगर आमी चडटा. आनी तसो भावार्थ तसो दोंगर आमी भरवशान सोडूंक जाय. देखून आनी एक मागणी ह्या 26 वेळार आमी मागतले हांव, आनी ते जावन आसा महास्तुतेचें मागणें. आनी ह्या वेळार आमी मागतले हांव अशें, पवित्र सभेचे सांदे जावन आसच्या आमच्या सर्वांच्या भरवशाचो रूपकार आनी भुजवणेची दिवटी जावन आमी तुजे महिमेच्या दोंगरा तेवशीन आमच्या यात्रीक पयनार समकाताना आंवकार मोरी आमकां प्रकाशान भरता. देखून क्रिस्त म्हणल्या दोंगराक आमी चडटा आसतना भाग्यवंत आंवकार मोरयेन तिचे विनवणेन आनी तिच्या जिविताच्या देखीन आमकां दिवचो तो भरवसो घेवन यात्रीक जावन आमी पयन करता. देखून मोगाळ भावां भयणीनो, क्रिस्त म्हणल्या दोंगराक आमी सोडूंक आसा आनी मोरयेच्या माथ्याक धरून आमी वेता आसतना धैर्य, बोळ, सकत, सवकासाय, समाधान आनी घटाय आमकां मेळटा. देखून कार्मेलाची राणी क्रिस्त म्हणल्या दोंगराक पावोवंक आमकां बोळ दिता. देखून कितें भाग्यवंत आंवकार मोरयेन केलें तेंच आमी करूंक आसा. आनी तेंच सांत लियांव वर्तो आमकां सांगता. मोरयेन कितें केलें? सांत लियांव वर्तो म्हणटा, भाग्यवंत आंवकार मोरयेक देवान विंचली आनी ते भाग्यवंत आंवकार मोरयेन पयले आपल्या काळजांत देवाचो शब्द स्विकार केलो आनी उपरांत आपल्या कुसव्यांत त्या देवाच्या शब्दाक घेतलो. पयले आपल्या काळजांत देवाचें उतर स्विकार करता आनी उपरांत आपल्या कुसव्यांत देवाचें उतर जावन आसच्या त्या जेजूक क्रिस्ताक स्विकार करता. देखूनच क्रिस्त जावन आसच्या आमच्या सोम्याक स्विकार केल्ल्या वेळार आमचें जिवीत पवित्र जाता आनी क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्या वेळार सकट संगती सारक्यो जातात. तेंच सांव पावलो कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता, जेन्ना आमी जेजूक स्विकार करता आनी आमचें जिवीत ताका समर्पिता, जिविताचे सकट संगती सारक्यो जातात. जिवितांत आसलो काळोखाचे कोणशे नापयस जातात. सर्व सुवात्यांनी उजवाड भरता आनी तो जावन आसा भरवसो आनी त्याच भरवशान आमी फुडें वचूंक आसा. देखून मोगाळ भावां भयणीनो, आमी यात्रीक जावन आमचें जिवीत जियेता आनी यात्रेक जावन जिवीत जियेता आसतना सर्वांक सांगाता घेवन वेता न्हय रागाच्या मनोभावान बगार भाव बांधवपणाच्या मनोभावान. आनी तसलोच मनोभाव आमचे थंय घट कर आंवकार मोरयेची देख घेवन तिची विनवणी मागून तिच्या माथ्याक धरून आमी फुडें सरता तर क्रिस्त म्हणल्या दोंगराक सोडूंक आमकां कश्ट जावचें ना. देखूनच आयचें हें येवकरिस्ताचें बलिदान भेटयता आसतना भाग्यवंत आंवकार मोरयेची प्रत्येक मजत आनी विनवणी मागया. तीच आमच्या ह्या जिविताक भरवसो जावं आनी तिचे मारिफात आमकां घटाय मेळो. आमच्या जिवितांत कश्ट, निरासपण, बेजाराय विविध रितीन येता, विविध संदर्भांनी येता. पूण ती सगळी पयस करच्याक तीच आंवकार मोरी आमचे खातीर विनाती करूं आनी येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां घटाय दिवं म्हूण आमी मागया.